कोरोना आजपासून मनशान जायत्या दुयेंसांचेर शोध घेतलो आनी तांचेर जैत मेळयलें. पूण आज एका विशाणून सगळ्या जगाक आपल्या चपक्यान घेतलो. ताका लागून संवसारांत एक भयांकृत वातावरण पातळ्ळें. ह्या विशाणून सादारण मनशाचें जिवीत अस्वस्थ करून उडयलें. त्या विशाणूचें नांव जावन आसा कोरोना. कोरोनाक लागून जें दुयेंस जाता ताका कोविड-19 अशें म्हणटात. हें एक संसर्गीक दुयेंस जावन आसा. पयलींत कोरोना डिसेंबर म्हयन्यांत 2019 वर्सा चीनाच्या वुहान शारांत सांपडलो. कोविड-19 ह्या दुयेंसाक कसलेंच वखद ना. त्या खातीर ताची महामारी जावपाक वेळ लागलो ना. कोरोनाक लागून संवसारांतल्या लाखांनी लोकांक मरण आयलें. जायत्या लोकांक हाची बाधा जाली. असो हो कोरोना पळोवपाक सोबीत दिसपी पूण एक घातकी विशाणू जावन आसा. भारतांत कोरोनाचो पयलो दुयेंती जानेवारी म्हयन्यांत 2020 वर्सा केरळ राज्यांत मेळ्ळो. गोंयांत कोरोनाचो पयलो दुयेंती मार्च म्हयन्यांत 2020 वर्सा दिश्टी पडलो. कोविड-19 मनशाक जाल्यार जोर येवप, सुकी खोंकली येवप, स्वास घेवपाक त्रास जावप, वास न येवप, रूच न कळप ह्या सारकीं लक्षणां दिसतात. हीं लक्षणां थोड्या मनशांक चड दिसतात आनी थोड्या मनशांक कांयच दिसनात. जर लोकांची पिराय 60 वर्सां आनीक चड आनी जांकां दमो, कॅन्सर, गोडेंमूत आनी काळजाचें दुयेंस आसत जाल्यार तांकां कोरोना जावपाची शक्यताय वाडटा. एखादो कोविड-19 संक्रमीत मनीस खोंकल्यार आनी शिंकल्यार ताच्या तोंडांतल्यान विशाणू भायर सरता. जर ताचे कुशीक मनीस आसत जाल्यार ताका कोरोनाची लागण जाता. कोरोनाची परिस्थिती चड गंभीर आसल्यार कुडीच्या अनेक अवयवांक मार बसता आनी मनीस संवसारांतल्यान अंतरता. कोरोनाचेर नियंत्रण हाडपाक सरकारान थोडे नियम पाळपाक सांगले. घरांत रावप, घरा भायर सरतना मास्क वापरप, तोंडाक हात न लावप, सॅनिटायझर वापरप, परत परत हात धुवप, गर्देन न वचप, समाजीक अंतर दवरप ह्या सारके आशिल्ले. कोरोनाक ताब्यांत हाडपाक डॉक्टर, नर्सी, पुलीस, भलायकी कर्मचारी, समाजसेवक अशा जायत्या मनशांनी तेंको दिलो. कोरोनाक लागून लोकांनी संवसारांत महाभयंकर दृश्य पळयलें. कोरोनाक लागून मनशांचेर जायतीं अरिश्टां आयलीं. देशाची अर्थीक परिस्थिती इबाडली. खूब जाणांचे काम धंदे बंद जाले. जायत्या जाणांनी आपलो वेवसाय सोडून दुसऱ्या वेवसायांत
झेप घेतली. लोकांच्या जेवणा खाणांचे हाल जाले. भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर हाचो व्हडलो परिणाम पडलो. गोंयांत पयलीच फावट ऑनलायन शिक्षण सुरू जालें. संवसारांत अजून मेरेन कोरोना आसा. सरकारान वासीन दिवपाची मोहीम आरंभ केल्या. कोरोनान आमकां दाखोवन दिलें की हे धर्तरेर एकच शक्तीचो राज्य चलता आनी ही शक्ती सगळ्यांक एकाच मापान मापता. कोरोनान हें स्पश्ट केलें की ह्या संवसारांत सगळ्यांक एकवटान रावपाक जाय, तरच आमी कसल्याय संकश्टांक पराभव करूं शकता आनी आमचें जिवीत सुखान सारूं शकता. चलात तर आमी हो एकवट वाडोवया, कोरोनाचें मूळ हुमटून घेवया आनी आमचीं सपनां साकार करुया. देव बरें करूं.